सुप्रीम कोर्ट हो सर्वोच्च न्यायालय आणि त्या सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय हो अंतिम निर्णय आसता, बंधनकारक सगळ्यांचेर आसा। त्या दृश्टीन ह्या निर्णया कडेन आमी सगळे जाणी पळोवपाक जाय। मुळातच आर्टिकल 370 हे एक टेम्पररी ट्रान्झियंट पोजिशन म्हणजे कितें कायम स्वरुपी तें उरतलें अशें घटनेनच केन्ना म्हणूंक ना। काही स्पेशल अधिकार जम्मू आनी काश्मीराक त्या काळान दिल्ले, त्या वेळची सर्कमस्टान्सीस तशी आसली। त्यानंतर सुद्धा आमी पळयलां की 371 कलमा खाली अनेक राज्यांक स्पेशल अधिकार दिल्ले आसात। उदाहरणार्थ मिझोराम, नागालँड आणि हे जे प्रदेश आसात तांकांय काही स्पेशल अधिकार दिल्ले आसात। आता तें पळोवपाक जाय। जम्मू काश्मीरचो निर्णय जाल्यानंतर त्या ठिकाणी कितें जातलें हें आमकां पळोवचें पडटलें। परंतु जम्मू आनी काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा। हो निर्णय आज न्हय, ज्या दिसा पळय एक्सेशन जालां आनी जम्मू काश्मीरचे वेगळे राज्य घटना तयार जाल्ली, कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली ऑफ जम्मू काश्मीर, त्या घटनेन सांगलां की जम्मू आनी काश्मीर इज द इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। म्हणजे नवें कितें घडलां अशें कांय म्हणपाची गरज ना। एक शिक्कामोर्तब जालें की जम्मू आनी काश्मीर हो भारताचोच अविभाज्य भाग आसा आनी जे नियम इतर राज्याक लागू जातात ते नियम जम्मू काश्मीराकय लागू जातले। ह्या घटनेंतल्यान एकच मात्र लक्षात आमी घेवंक जाय की ह्या निर्णयाचो गैरफायदो काही शक्तींनी घेवंक जायना। कारण कितें आसा, संपूर्ण देशान हिंदू, मुसलमान, मायनॉरिटीज ह्यांच्या संदर्भात एक वातावरण दूषित जाल्लें आसा। हे दूषित वातावरण करचो जो प्रयत्न जर कोणी जर करीत त्याचे दुष्परिणाम आमकां अनेक ठिकाणी जावं येतले। तेन्ना राज्यकर्त्यांचेर, ऑपोजिशनचेर, संपूर्ण भारतीय जनतेचेर ही एक जबाबदारी आसा की ह्या निर्णया कडेन आमी योग्य मार्गान, योग्य दृश्टीन आमी त्या कडेन पळोवपाक जाय आनी भारताची एकात्मता, भारताची युनिटी, भारताची इंटिग्रिटी हिका कसल्याच प्रकारची त्रास जावचो ना, धग लागची ना, हे जर समजत जर घेत आमी तर सगळ्या देशाचें भवितव्य अत्यंत उज्वल आसा।